नमस्कार. प्रुडंट मिडियाचे खबराचित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. गोंयांत कांय कडेन नेटाचें वारें, पावस मारली जोगलां, काणकोण मेल्यो 5 म्हशी, पाळोळें दर्यावेळ शुकशुकाट, कोलवें व्हड कोसळ्ळो, काणकोण 29 मिलीमीटर पावस, वेधशाळा म्हणटा आनीक 2 दीस हवामान अशेंच. मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या मंत्रिमंडळांतले 6 नवे मंत्री लागले कामाक. कांय जाणांनी मंत्रालयांतली ऑफिसां आनी स्टाफ घालो जाग्यार. वीज मंत्री मिलिंद नायक म्हणटा मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन कितें तें थारायतलो. मामलेदारां कडेन आशिल्ल्यो मुल्की न्यायालयांनी धाडिल्ल्यो मुणकार आनी कुळांच्यो केशी निकालांत काडपाक डिसेंबर मेरेन प्राझ, नाजाल्यार अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करपाची हायकोर्टाची शिटकावणी. पणजे महापालिकेन अंदूचो अर्थसंकल्प घेतलो मानून येणावळ वाडोवपाचेर भर. 13 कोटींचो आडकून उरिल्लो घरांचो आनी हेर कर एकठांय करपाक खासा वेवस्था. कोयराविल्याक 1 कोटी 82 लाख. आनी खेळा मळार चर्चिल ब्रदर्साचे 4-8-2 गोलांनी जैत जोडून धेंपो स्पोर्ट्स क्लबान आय लीग वस्तादपण जोडपादिकेन मारलें मोठें पावल. उरिल्ले 3 मॅचींतल्यो 2 जिखल्यार धेंपो 5वे खेप आय लीग वस्ताद. आतां खबरो विस्तारान. बुधवारा राती आनी बिरेस्तारा गोंयांत सकाळीं कांय कडेन नेटाचें वारें, पावस आनी जोगलां मारलीं. खोला काणकोणा 5 म्हशी मेल्यो, जाल्यार पाळोळ्या दर्यावेळ सामको शुकशुकाट आशिल्लो. नेटाच्या वाऱ्याक लागून कोलवो व्हड कोसळ्ळो. काणकोणा 29 मिलीमीटर पावस पडलो. गोंयच्या हेर वाठारांनी पावस शिपडला. कमी दाबाचो पट्टो जाल्ल्यान अशीं जोगलां आनी नेटाचें वारें परत मारपाची शक्यताय गोंय वेधशाळेन उक्तायल्या. वीज पडला अशें तुमकां सामको शुअर शुअर वीज पडून मेळ न्हू शुअर खबर. झाडां पानां आमी करपली थिंग सारकी करपल्यांक. हय. सो आतां कितें करपाक गेलें तुमी? आतां तेजें दोतोरान कितें जाल्यार हें करपा जाय तेजें इन्शुरन्स आहा मशीन त्यो इकते हाडले मशी त्यो. टोटल लॉस कितलो जालो? तेजो टोटल लॉस 1 लाख वयर सुमार जातलो. 1 लाख वयर जातलो अशें. हे प्रॉब्लेम सॉल्व करपा जाय म्हूण हांगायल्लो. सो पयल्या आतां ताका आनीकूय लेबर जाय. सो आतां कलेक्टराक फोन करून दुसऱ्या लेबराकूय म्हाका रोड क्लियर करून दितले आनी तशेंच लायटूय कनेक्ट करून दितले. हे पावसाचे टायमार हे प्रॉब्लेम जातलेच, तर हे जावचे आदी असले रोड आहाय ते क्लियर करून आमी ट्राय करतले. झाड रोडाचेर पडले तर झाड ते व्हड झाड नासलें ते आमी ते 2 गटर लावन आमी ते काम चालू केलें आनी ते कट पीस काडून आमी सायडीक उडयतात आनी कितें काम चालू आसा. केन्ना म्हणलें क्लियर जातलें? ते कमी आतां कमी कमी 1 दीस लागता. This is now summer season is going on and it is called the cyclonic season also. So during these days some thunder activity develops sometimes. So this was the effect of that actually. So during night time this cloudy was increased and at the morning time there was some thunder activity. So in South Goa some rainfall has been recorded actually. In Kankona 24.4 millimeters rainfall has been recorded and Sange some trace rainfall. So at 1 or 2 places some rainfall has been recorded. मनोहर पर्रीकाराच्या मंत्रिमंडळांतले 6 नवे मंत्री बिरेस्तारा कामाक लागले. कांय जाणांनी मंत्रालयांतल्या तांच्या कचेऱ्यांनी कर्मचारी, गाडी आनी हेर सुविधा जाग्यार घाल्यो. कांय जाणांनी आपल्या खात्याचो प्राधान्यान करपाच्यो गजाली थारायल्या. मात वीज मंत्री मिलिंद नायक म्हणटा ताणें अजून कांयच थारावंक ना. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा कडेन 18 तारखेर उलोवन कितें तें थारायतलो. पळया तो रिपोर्ट. Avartana, congratulations for being the Fisheries and Labour Minister. Are you contented with the portfolios given to you? Yes, I can say I'm contented because the CM has given me the portfolios and I'm happy with what I got. Do you have some kind of more expectations from the CM? No, as long as he has assured me that whatever I do, he's going to fulfill it. So that's more than enough for me. Okay. And for now, what are your priorities with Fisheries and Labour Department? See, it is just one day that I've got this
portfolios. But in the morning only, people from Betul, Vasco had approached me regarding jetties. So I look into the jetty work soon. And the labor side, I'm getting one ESI hospital which is right on the edge of completion now. So I'll go and have a look at that hospital also. And I'll see what best I can do to it very soon. We have known that you were more hopeful of getting the sports ministry. What are your comments now that Ramesh Tawadkar has got the ministry? I have no comments. The CM thought he was more capable of handling sports, so he gave it to him. वीज आनी गृहनिर्माण मंत्री मिलिंद नायकाक प्रुडंट मेळ्ळे, मात तांणी प्रतिक्रिया दिवपाक न्हयकार दिलो. आपणे कामांचें नक्की कांयच थारायिल्लें ना. मुख्यमंत्र्या वांगडा बसका घेवन निर्णय घेतलो अशें मिलिंद म्हणटा. सहकार मंत्री दीपक ढवळीकार म्हणटा, सहकार चळवळ गांवागांवांत पावयतलो. कॉर्पोरेशन सहकार खातें जें आसा त्या खात्याक जें कितें गेल्या 2 वर्सां जी बजबजपुरी चल्ल्या ती पयलीं सारकें तें खातें सारकें रुरार हाडपाक जाय. तशेंच मार्केटिंग फेडरेशन मागीर संजीवनी साखर कारखाना हेंचोय बी हे बी सगळ्यांत लक्ष घालून ते सुदारपाचो प्रयत्न म्हज्या हातान जातलो. आनी सहकार क्षेत्र बरें आनी वाडोवप कशें तातूंत गांवागांवांतल्या लोकांचो चडांत चड सहभाग कसो जातलो हें उद्दिश्ट दवरून हांव काम करतलो. उद्देग आनी समाज कल्याण मंत्री म्हादेव नायका लागीं जायत्यो येवजण्यो आसात. आतां इंडस्ट्री म्हटलें की खरोखर जे आमचे तरुण आसात, बेकार लोक आसात, बेकार भुरगे आसात, हेंचो एक कुदाद घेवपा सारको एक बरें खातें जावन आसा. आनी आमचे ते दृश्टीन मुखाल्ले प्रयत्न आसतले की गोंयांत आतां इंडस्ट्री गेल्या 5 वर्सां एकूय येवना आनी काही वेळा इंडस्ट्री थोड्यो भायरूय गेल्ले आसात. त्यो इंडस्ट्री गोंयांत कशी येतल्यो, बेरोजगारी कशें पयस करतले ह्या संदर्भान म्हणजे पयली प्रायोरिटी आसतली. पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार आनी खेळां मंत्री रमेश तवडकाराक मेळपाचो आमी यत्न केलो, मात ते मेळ्ळे ना. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचे खबराकार ग्रेटा मिनेझीस, लौकीक शिलकार आनी फोंडेच्यान आमचो खबराकार विवेक प्रभू. गोंयच्या सगळ्या मामलेदारां कडेन आशिल्ल्यो मुल्की न्यायालयांनी धाडिल्ल्यो मुणकार आनी कुळाच्यो केशी निकालांत काडपाक उच्च न्यायालयान डिसेंबर मेरेन प्रास दिला. मामलेदारां कडेन अश्यो मुल्की न्यायालयांनी धाडिल्ल्यो सुमार 250 कुळ मुणकार केशी सध्या सुनावणेक आसात. डिसेंबर मेरेन हे केशीचो निकाल लागलो ना जाल्यार अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करपाची शिटकावणी हायकोर्टान दिल्या. कुळ आनी मुणकार कायद्या खाला दिवाणी न्यायालयांनी मामलेदारां लागीं धाडिल्ल्यो बऱ्योच केसी पडून आसात. हायकोर्टान ह्या केसींची सुमोटो दखल घेतल्या. उत्तर गोंयांत कुळ कायद्याच्यो 74 जाल्यार 14 मुणकार केसी पडून आसात. दक्षिण गोंयांत 56 कुळ कायदा केशी जाल्यार 39 मुणकार केसी पडून आसात. दिवाणी कोर्टान धाडिल्ल्यो कुळ कायदो आनी मुणकार केसी निकालांत काडपा खातीर आनीक थोडो वेळ मेळचो अशी विनवणी करपी प्रतिज्ञापत्रां उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यांनी हायकोर्टांत दिल्यात. विधानसभा वेंचणूक आनी पंचायत निवडणुकीक लागून केसी घेवप शक्य जालें ना अशें जिल्लोधिकाऱ्यांनी ह्या प्रतिज्ञापत्रांत म्हणलां. डिसेंबरा मेरेन ह्यो केसी सोंपयल्यो ना जाल्यार खर कारवाय करपाची शिटकावणी न्यायालयान दिल्या. न्यायमूर्ती अविनाश लवंदे आनी न्यायमूर्ती उत्कर्ष बाकरे हांच्या खंडपीठान जिल्लोधिकाऱ्यांची विनवणी मान्य केली. हायकोर्ट म्हणटा, डिसेंबर 2012 मेरेन सगळ्यो केसी निकालांत काडात. तशें केलें ना जाल्यार अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करतले. एका वर्सा भितर सगळ्यो केसी निकालांत काडच्यो असो आदेश 5 मार्च 2010 ह्या दिसा हायकोर्टान दिल्लो. ही मुजत वाडोवन मेळची अशी मागणी 13 डिसेंबर 2010 ह्या दिसा सरकारान कोर्टाक केल्ली. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार नवदीप आगियार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.